माका उल्लू केलो हांवें म्हजो पोपट केलो. मैं खुद पोपट बन गया. Within 2 months तुका पेमेंट येवप इतली इजी न्हू गायस. आय एम व्हेरी ब्लेस्ड. थँक यू. यूट्यूब पेमेंट येयला आनी तो सेलिब्रेट करना जाल्यार कशें जाता गायस. फायनली न्हू म्हाका तुमकां चर्स करपा जाय आहले आनी म्हगे चर्स करपा स्टायल सदांच दुसरीच. Once again, please do subscribe guys, okay? Thank you. Good morning guys, welcome to my new vlog. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे म्हणून तेच भाशी हांव अलिशा आणि टायगर आमी आहे बरी गायस. सो गायज हांव न्हू सकाळी फुडें उठला आयज बरो बेगीन उठला आनी भायल्यान चोवपाक शकता बरी थंडी आहा आनी एनीवेज हांव भायल्या येयल्लो टायगरा लागून कित्याक टायगर न्हू रडटा म्हणजे देर उगड ताका भायल्या येवपा जाय आहलो ताका टॉयलेट करपा जाय आहलो मुस्ता. सो गायज हांव उठलोलो ताका लागून भायल्या येयलो आनी हांव वचय दाखयता मी धांवता. सो गायज वचय बरो ग्रास बा आयला आनी बरो धांवता. You have to say good morning, my boy. Without good morning, you can't go inside, okay? Say good morning. Look. So, kona शेवण्या चोयता. Good morning, everyone. You go inside. Yes, guys. I सारखा उमेदीन आहा आणि बरी उमेद आहा म्हाका आणि सारको एक्सायटेड आहा चोडून. बरो गुड न्यूज आहा तो तुमकां मागीर सांगतलो. आतां सांगना, आतां सांगल्यार तो पुस जातलो आनी ताजो शो काबार म्हणटाय ते भाशेन. सो गायस सकाळी फुडें उठोल म्हणटरी मेन म्हणटाय तो आमगेलो ब्रेकफास्ट. सो गायस या पयलो करुया ब्रेकफास्ट बट खंय वचना काय आखो फूल ब्लॉग चोया कित्याक न्हू तुमकां सारकी म्हगेली कितें म्हणटाय तें हॅपिनस म्हणटाय तें आयज कित्याक इतलो खुशाल आहा तें हांव तुमकां मागीर सांगतलो. एक्चुली गायज आतां आमी करुया ब्रेकफास्ट. अलिशा आहा कामाचो येयलो म्हणटरी अलिशाकूय दाखयता. अलिशाकूय सांगिल्लें आनी अलिशाय बरें एक्सायटेड आहा सारकें. ओके आनी हय करुया ब्रेकफास्ट दाखयता तुमकां बारीकसो ब्रेकफास्ट. आज ब्रेकफास्टाक कितें आहा तें आनी मेळया तुमकां मागीर. ओके चलया भितर भायल्या हाताशी. ओके सो गायस आतां करुया आमगेलो ब्रेकफास्ट आनी तूं म्हणटलो ब्रेकफास्टाक कितें आहा काय म्हणून. ब्रेकफास्टाक काय ना हाली ब्रेड बटर आनी घेयली हांवें ब्लॅक कॉफी. ओके गायस आनी समजता तुमी केलो आसतो मग ब्रेकफास्ट केल ना जाया करुया बारीकसो ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां मागीर. ओके आनी गायज एक्चुली न्हू हांव तुमकां लास्टा सांगता मो आहलो कितें एक्सायटेड आहा तो बट ना म्हजे पोटावून ना तें कळना तुमकां. म्हाका तुमकां सांगो जाय बेग्यांतल्या बेगी कित्याक तुमकांय मातशें खुशाल करपाक. ओके गायज पयलो करुया ब्रेकफास्ट आनी मागीर मेळया आनी मागीर बसून उलोवया बरें करून. ओके सो सी यू लेटर गायज. सो गायज आतां हांवें म्हगेलो ब्रेकफास्ट बा केलो आनी ब्रेकफास्ट जायन कामूय जायते केले. अलिशान म्हाका जायती टार्गेट दिल्ली कामाची लायक सगल्यो वस्तू जाग्यार घालपाक. तेणें कितें सगळें रेडी करून पॅक करून दवरलो तें म्हाका जाग्यार घालपा जाय आहलें. लायक यू नो आमी कितें कितें यूजा केलो तें बेश्टें तें रेडी करून दवरलेलें. काल तुमी जाणा आसतली तुमकां सांगलो तेणें आपण सगळें रेडी करता. सो गायज फर्स्ट थिंग फर्स्ट म्हणटे अलिशागे हांवें काम पयलीं केलें सगळें जाग्यार घालपाचें आनीक एस तशें बारीक कितें साफ करपा तेंय केलें. आनीक येया म्हणल्यार तुमकां सरप्रायज कितें तो सांगपाक. ओके गायज बट हांव सरप्रायज कितें तो सांगपाक इश्ट आदी न्हू हांव आसता एकलो म्हज्या मतीन आसता. तुमी म्हणटले हांव कितें आसता काय म्हणून. सो गायज तुमी ऑलरेडी सरप्रायज चोयलो आसतलो थंबनेलाचेर चोयलो आसतलें कितें सरप्रायज तो. आनी हांवें म्हाका उल्लू केलो हांवें म्हजो पोपट केलो. मैं खुद पोपट बन गया म्हणटाय ते भाशेन. सो गायज तुमी चोयलो आसतलो गुड न्यूज कितें तो. ओके गायज बट हांव म्हगे तोंडांतल्यान तुमकां सांगया. ओके जेन्ना तें चोयता आनी हांव म्हज्या तोंडांतल्यान सांगता तें मातशें डिफरन्स आसा न्हू. सो गायज सांगपा म्हणल्यार न्हू गायज हांव इतलो खुशाल कित्याक म्हाका फर्स्ट टायम म्हगेलो यूट्यूब पेमेंट फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट येयला. ओके गायज तेका लागून हांव मातशें चड हॅप्पी आहा आनीक हॅप्पी कारण जावपा हें आनी तुमी ऑलरेडी चोयलो आसतलें तें थंबनेलाचेर. बट गायज जेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान सांगता म्हगे यूट्यूब फॅमिलीक तें दुसरें जाता न्हू तेका लागून. सो गायज हांव तुमकां सगल्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी थँक यू सो मच गायज. विदाउट यू गायज इट वॉज नॉट पॉसिबल. ओके सो इट्स इतली इजी न्हू गायज तें तुमी जाणा आसतली आनी कोण यूट्यूब करताय तेंकांय खबर आसतली कितलो टायम लागता तुगे चॅनल मॉनिटायज जावपा आनी तुका पेमेंट येवपा फर्स्ट पेमेंट येवपा. बट गायज तुमी म्हाका इतलो सपोर्ट केलो न्हू चडान चड सपोर्ट केलो आनी विदीन 3 months तुमी म्हगेलो फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट म्हगे अकाउंटार येयलो अँड ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज.
थँक्यू वन्स अगेन गायज. चोडान चड तुमकां देव बरें करूं आनी कितलीं तुमकां थँक्यू म्हणल्यार म्हाका दिसता तें पावपाना आनी जितलें थँक्यू म्हणटा तितलें उणें गायज सांगपा म्हणटा तें हे भाशेन. ओके आनी गायज जेन्ना हांवें म्हगेलो फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट म्हगेलो अकाउंटार येयलो न्हू तो चोयलो न्हू आलिशा फोन मारलो. आलिशा म्हणलें म्हगेलो यूट्यूब पेमेंट म्हणलें म्हगे अकाउंटार येयलो ऑलरेडी. सो आलिशा म्हणलो हांवें येमो. सो आलिशा वॉज व्हेरी हॅपी कित्याक तुमी जाणाय गायज आमी कितलो हार्डवर्क केलो म्हणजे हो चॅनल मॉनिटायज जावपाक आनी तुमी आमकां कितलो सपोर्ट केलो हो चॅनल मॉनिटायज जावपाक. सो फायनली गायज आय एम हॅपी. आलिशा इज ऑल्सो हॅपी. आनी जेन्ना आलिशा सांगनाका आलिशा म्हगेलो फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट येयलो आलिशा वॉज व्हेरी एक्सायटेड आनी ते म्हणून लागले की आय ट्राय टू कम अर्ली. सो गायज तुमी जाणाय आलिशा केश कोन्न ते आलिशा एसो कितें बरी खबर सांगल्या ते तो समजो जाता पापूड आनी तो पापूड आनी तो थिंग ऑफिसान आतां तोकपाना ते म्हाका दिसता बेगीनूय येतले. आपण ट्राय कोत म्हणलें येवपा बेगीन बट हांव जाणा ते 100% बेगीन येतले. ओके गायज इतलें सांगपा जाय आसलो म्हाका बट हांव तो म्हणजे तुमकां लास्ट टायम सरप्रायज दिवपा आसलो बट तुमकां तो ऑलरेडी कळलो थांबनेलाचेर. एनीवेज गायज हांव मातशें गजनो न्हू म्हाका मागीर उडकास येता तेका लागून आलिशा केन्ना म्हटलं म्हाका गजनी मो. सो गायज थँक्यू तुमकां वन्स अगेन आनीक मेळया तुमकां आलिशा येयल म्हणटरी. ओके सो या आलिशा तुमकां कितें सांगते. ओके सी यू गायज लेटर ऑन. सो गायज हेंचो कोण येयले तें दाखयता तुमकां. हाय गायज केश हाय तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी आमी हाय बरी आनी मसीन तुमकां ऑलरेडी सांगलो आसतलो गुड न्यूज आनी ताजी भोग धरलो ना ते येयले एक्चुअली गायज ते येयले म्हणल्यार चड बेगीन येयले ना लेट जालो मसी न्हिदमान उठलो मरे हा न्हिदलो ना हांव नुस्तें टीव्ही चोयतालो. बेस्ट ना, दोन टापून हा ना हांव टीव्ही चोयतालो गायज हांव बेश्टें केलें थोडें धापल्या भशेन म्हणजे हांव न्हिदलो आहा एस म्हणून. हाय जॅम्पड ना तेका गायज आयज बेगीन उठलो तो हांव कामा वयता तेदोन उठलो तो. आनी गायज आतां चोय आलिशा येयला आतां तें तुमकां कितें सांगत तें चोया दोन उतरां. मातशें बसता मरे बसून उलयता बुसांनी उलय. एक्चुअली गायज न्हू हांव बारीकशी जेम मारलोली म्हाका न्हीद पडली हांव टीव्ही चोयता न्हू म्हाका ना बरें टीव्ही चोयता मुगो म्हाका एसो दोड लागलो थिंगा आनी उलय आलिशा कडेन आतां. सो गायज आतां उलोलें आलिशा सांगता तुमकां. आलिशा को उलय केदो हांवें तुमकां सांगितलां मुगे कितें आहा तें सांगपाचें. सो उलो आलिशा सांग. आयज उतराय काय अशी honestly like usually I'm the person who like keep talking like उलोयत रावपा जाय but all I want to say is thank you so much guys. आयज तुमक लागोन whatever Mercy told you all we received our payment today right. It's all because of you all. Okay तुम नाय जाल्यार आम ते like मेळपा नासलेले. It's not just the money it's the love and support you all gave us. आणि 3 months येयला पेमेंट होरे बट 2 म्हयन्यान आमगे चॅनल मॉनिटायज जालोले. ओके हांव नोको कितू जाणां मॉनिटायज जाता बट लॉट्स ऑफ पीपल टोल्ड अस लायक yours was the fastest. like हांव नोको that's all because of you guys and it's all because of you guys. आणि 2 म्हयन्यान मॉनिटायज जालोले बट पेमेंट 3 months येयला कित्याक देर वॉज अ रिझन आमगे तो पिन कित्याक येता US सोन तो व्हेरिफिकेशन पिन तो मातशें डिले जालो म्हणल्यार पोस्टा मिसप्लेस जालो दिस म्हाका. इट टूक nearly 4 weeks येवंकू ना तो 4 weeks आनी मागीर दुसरें हें प्रोसेस करता म्हणल्यार अनदर 2 weeks. सो नियरली 1 month गायज तो आमगेलो थिंगा गेलो. एक्चुअली आमकां विदिन 2 months आमकां पेमेंट येवपा आसलो बट फॉर सम रिजन तेंगे तो मिसप्लेस जालो पिन तेका लागून तिसरी म्हयन्या येयलो तो रिसेंट केलो. Okay so that's why but honestly guys we didn't expect it to come today like आमी चिंतलोले थोडे दीस लागतले बा म्हूण but honestly guys it's not that money it's the love like again I'm saying the love and support you guys gave us that is very like आनी गायज हांव तेंय सांगला विदिन 2 months तुका पेमेंट येवप इतली इजी न्हू गायज. आय वॉज टेलिंग देम अर्लियर बट आनीक पाट सांगता गायज तुमी चोवपा शकता दुसरे युट्यूबरांक गेले आनी कोण हांव म्हणना बट आय थिंक आय एम द लकीएस्ट वन because of you all because of your support guys. तुमगे सपोर्ट ना आलो जाल्यार म्हाका दिसता म्हाका वर्स रावपा पडपाचें 2 वर्स रावपा पडपाचें. जाय जाण आमचे युट्यूबर्स हाय it took them nearly a year to get monetized. No so 2 months and within payment येवप म्हणल्यार
I'm very blessed Thank you. because of honestly. all because of you guys. Thank you because of you all. Okay. And I'm zati to ami try करतली तुमका to give you all the best content. And Yeah. Mercy is always hardworking. I am like a supporter behind him. सदा असता तेज बरोबर आणि तुम्ही हाय ना guys तुमक लागून तेका आनी मोटिवेशन मेळटा ओके सो हांव जाल्यार तेका पुश करता चल रे कित करपाचें हांव सांग हांव हेल्प करता लायक आय एम ऑलवेज देयर फॉर हिम आणि हांव जाणा तुमी हाय म्हूण चड उलोवपा न्हू लायक चड जाता आमगेला कित्याक न्हू आतां आमगेलें कितें म्हणटा ते सेलिब्रेटूय करपा जाय न्हू कित करता आतां We gonna celebrate, guys. Anyways, YouTube payment ella anta celebrate करना जाल्यार कशें जाता, guys. So Yeah. let's celebrate today. What else we gonna do? सो गायज तुमचे बरोबर सेलिब्रेशन ऑलरेडी आमगे प्लॅन आहा ऑन द 10th रायट Yeah. लायक 10th आहा न्हू January. So it's a small gift from us to you all. The giveaway we are doing just to say thank you, right? So Yeah. we knew the payment was coming, but itu begin येतो म्हणून आमकां खबर बेगीन ना. येता म्हणून खबर But ना. yeah, honestly, thank But you so anyways, much. तुम म्हणशे guys, YouTube पेमेंट YouTube पेमेंट आदल्या बा केलोले म्हणून तशें को काय ना बट तुम जाणा आम पयलो गिव्हअवे केलो आहा हय आमकां पयशे लेगूय नासता आमी पयलीं गिव अवे केलो आहा आनी हेज मुखारूय आमी करतली बट तुम म्हणशे तो व्हडलो पेमेंट येयलो काय म्हूण न्हू आय एम जस्ट हॅपी बिकॉज आय गॉट पेड Yeah. फ्रॉम माय युट्यूब फॅमिली थ्रू माय युट्यूब फॅमिली Actually, ओके basically, we worked hard for it because of you all. And आम ते मेळ्ळे तुमचो येना जाल्यार आम कितकोन मेळपाचे तेश कोन सो एनीवेज लेट्स मेक इट शॉर्ट वन्स अगेन रियली थँक यू so much from the bottom of our hearts. Mercy, I don't know how many times Mercy thanked you all, but थँक यू म्हणटा 100 पाटी बट आनीक पाटी म्हणटा थँक यू गायज थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग अशें कोण अस सपोर्ट करीत राहा थँक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड अशें को चोयत राय ओके गायज Yeah, and thank you for whoever is चड उलोवचें नाय मागी कित्याक हिगा काबार करया सांगून सगळे थँक यू कोण आतां न्यू सबस्क्रायबर्स येयत हाय ते आमगेले न्हू कित्याक आयजूय जायते येयले हांव चोयत आसता कामाचे बसून थिंगा मोद मोदे हें कोन्न चोयता बट थँक यू ऑनेस्टली थँक यू ओके मेळ्या तुमकां माशोकतान So, चोया कितक्यांचो मुखार दाखयता कितें तुमकां आमी? ते आतां मुखार कित कोताय ते तुमकां आमी दाखयतली बट वी ओके हॅव टू सेलिब्रेट दिस वी विल सेलिब्रेट गायज आनी कितको सेलिब्रेट कोत्ताय आनी कित कोताय ते तुमकां आमी मागीर दाखयताय ओके सो चोयत राहा कीप guys. वॉचिंग Yeah, गायज don't skip, okay? सो गायज फायनली आतां जाली आमी रेडी दोगांय आनी आमी भायर सरताय वयताय गो आमी For dinner. सो गायज आमी वयताय डिनराक आनीक खुंयचे कोडे वयताय ते तुमकां आमी दाखयताय ओके चल पयलीं सद्या या भायर सरया दाखोवया आलिशा दाखोव तुमकां फूल लूक सो गायज हो जावन आहा आलिशागे लूक आनी हो जावन आहा आमगेलो सिंपल लूक ओके गायज चलया आनीक मेळया तुमकां थिंगा ओके Let's go guys. So guys या आता आनीक Freezing. It's freezing outside. I Light don't on. need my jacket. Okay guys, चोवपा शकताय भायल्यान हांव इतलें तोंड आहा चड तोंड आहा गायज चोय गाडयेचे ऑलरेडी आयस जालो आहा आखय आयस स्नो पडपा आहा आख्खो हॉल वीक मो आयकलाय चोय तो वायपर मारल्या लेगून वचना सो गायज इतली तोंड आहा न्हू भायल्यान विंड स्क्रिनाचे आख्खो आयस जालो आहा सो मातशें थोडेशें भोव उदक उडयता आनी चोया जात जाल्यार ओके सो गायज चोय गरम उदक उडयता थोडेशें आख्खो आयस जाला गायज गाडयेचे लेट्स गो सो गायज गाडयेचे न्हू सारको झेल जाल्लो तेका लागून म्हाका वॉर्म उदक घालपा पडलें आनी एक विंड स्क्रीन सारकी घुट जाल्ली झेलान आनी वॉर्म उदक घायलें मातशें एक्चुअली चड गरमूय घायलें न्हू हारसो फुटपा शकता तेका लागून मातशें वॉर्म घालपा पडटा आनी या लूक वॉर्म also टायगर येयला कमेंट ऑफ द डे करपा आयज कित्याक 2-3 दीस जाले आमी कमेंट ऑफ द डे केल ना सगळे न्यू इयर्स विशीज एनिवर्सरी विशीज म्हणल्यार आमी कमेंट ऑफ द डे करूं ना कित्याक सगळ्यांगे विशीज आनी आमी कमेंट ऑफ द डे करपा नाका आसलेलो तेका लागून ओके चोय वयता कमेंट ऑफ द डे करुया म्हणल्यार सो द कमेंट ऑफ द डे इज फ्रॉम जेसिका ओके आनी जेसिका आय डोंट थिंक टायगर वॉन्ट्स टू से कमेंट ऑफ द डे तो असो पडोन वयतोच So Jessica, Tiger गेलो comment of the day करनासतना. Yeah. So Jessica says, nice yummy recipe of chocolate fudge. We'll definitely try it out in the coming days.
So thoughtful of Bhaiya and Didi. The crystal gift looks beautiful. Always like your love and fun-filled conversation, be it while cooking, shopping, driving, or just randomly talking to us. Stay blessed. Thank you so much, Jessica, for your comment. It means a lot to us. Soda mutta soglange comment amk like zataya, and the amount of comments we receive is a blessing for us. Honestly, like like we always keep saying, am sogla sangtai like am tumge ittu comment atai. It's honestly a blessing for us, for me and Mercy. And from Mercy also, I want to say thank you again, for the comments. Guys, ekku choose kotta, like tumjana comment of the day म्हणले ekku choose करपा पडटा, so ताका लागून ekku choose कोत्ताय, but we love all of them, okay? And keep commenting, guys. Please share our vlogs to your family and friends also, okay? And thank you once again, and we love you a lot. So guys, आता आम्ही रेनेसन्स वयताय. रेनेसन्स रेनेसन्स आणि रेनेसन्स दोन आहे ते. So we are going to Renaissance, yeah? So guys, आम्ही फर्स्ट टाइम वयताय थिंगा डिनराक. So या डिनर केसो आहा आणि कितो आणि तुमकांय दाखवूया guys, okay? So let's go. So guys, तुम चोयले आसतले मुगेले गाडयेचे आयसाल मो हांवें वो उदक गायला. इट्स ओके वो उदक गायले, बट गरम गायना काय गायज. तुम्ही हांवें उदक गायल मो तुम्ही घालशाय घाले, बट गरम गायना काय. वॉर्म गायले ओके, कित्याक गरम गायले न्हू तुमगे आर्स फुटोवं शकता. एक्चुअली मुगेलो न्हू डिआयसर स्प्रे आसना मुकडे, तेका हांवें ती इमर्जन्सी घायला, ओके? हांवें घायल मो तुमकां गायना काय गायज. कितें म्हणटा सारकें न्हू आली? आर्स फुटोवन उडयशे. आणि गाईस आम्ही ऑलमोस्ट पावपा झाली. फटा भूक लागल्या आणि आलिशाकूय भूक लागल्या न्ही गो. So guys, finally आम्ही पावली Renaissance, yeah? It's not Renaissance, huh? It's not Renaissance, guys, but Renaissance, okay? It's Slav. I will show you guys. तुमकां दाखवया गोडे मुगे pronunciation wrong जायत मो. So guys, तुमकां दाखवया आम्ही हुंय पावल्या ती. And that's the name, guys. And so as on Renaissance, I don't know how you guys pronounce, okay? आणि या भितर आणि तुमकां दाखवया, okay? Ali, let's go. Alisha ready and say, guys. Come. No worries. Ali, what do you want to order? I'll see. What do you want? I don't know. You check the menu, then I will see what I want. So guys, this place no buriya dinner korpa, but the only thing is too loud. And I forgot to get the mic. So I'm getting mic is so long. And crowd ha no, zayt lok yeta. ताका लागून मातशें लावड आहा ते. सो एनीवेज हांव मुगे कितें जाता तें मुगेलें रिकॉर्ड करतलो आनी तुमकां दाखयतलो, ओके गायज? इट्स अ नायस प्लेस. ओके, पयलीं सद्या ऑर्डर करुया. चोया कितें ऑर्डर करता तें. आलिशा, व्हॉट यू वॉन्ट टू ऑर्डर? I was thinking of mixed grill. So guys, Alisha आणि मिक्स ग्रिल आपण every time wherever she go, Because then everything is in there. yeah, she likes to order mixed grill. I forgot my mic. तेका म्हणटा गजनी. आलिशा म्हणटा सारकें हांव गजनी म्हणून, जे जाग्यार मायक युजार करपा जाय न्हू ती उजार करना, नाक ते काय उजार करता. थँक्यू. सो गायस, हांवें ऑर्डर केलेली म्हाका बियर आनी आलिशान आपले ऑर्डर केल्या कोक. सो गायस, हांव हिंगा आय मीन जेवण आयलें न्हू, सगळें हिंचाताय तुगे चॅनला नांव कितें कित्याक न्हू जायजा गोंयकार काम कोत्ताय हिंगा. यू नो इंडियन आहाय गोंयकार आहाय. यू नो तुमी खंयच्या हॉटेलां आसाय आमगे गोंयकार आसताय मेन. काय बरें दिसता आमगे गोंयकार वयत थिंगा आहाय. आनी स्पेशली यू नो
आमगेले व्हडले पोस्ट लायक मॅनेजर्स हेड शेफ्स हे आमगेले गोंयकार आसताय काय बरें दिसता काय आमगे गोंयकार वयत थिंगा नांव वयर काडटाय ओके सो बारा जायचा गोंयकार आहाय ते जाताय मुगे चॅनला नांव आनी कितें तें ओके आली वॉन्ट टू चर्स फॉर देम फॉर फर्स्ट पेमेंट सो गायज चर्स टू आवर फर्स्ट पेमेंट Biggest mistake, Gajni guys. सो गायज आलिशा न्हू रावता म्हाका गजनी म्हणून सो ते न्हू मातशें लीप चोयता म्हाका कितें म्हणून मेळटा काय मो आनी आलिशा जेन्ना म्हाका कितें म्हणून मेळटा न्हू ते इतलें खुशाल जाता म्हजे माय ते पोटासो हांसोता सारकें म्हाका गजनी म्हणल्यार तें बरें दिसता सारकें एनीवेज तेकाय केन्ना मेळो जाय न्हू चान्सू म्हाका कितें ना कितें म्हणपाक सो आयज तेगे दिसा फाल्यां म्हगे दीस आसतलो ओके सो गायज फायनली न्हू हांवें डिसिजन घेयलें आलिशा म्हाका गजनी करून चाडयता कित्याक हिंगा इतलो लावड आहा न्हू इतलो लोक आहा जायतो लोक आहा गायज वीच इज गूड बट ओन्ली थिंग आय फॉगॉट माय मायक आनी आलिशा चान्स मेळटा म्हाका चाडोवपाक गजनी म्हूण सो गायज फायनली हांवें डिसिजन घेयलें हांव टेबल मूव करता म्हूण आनी गायज न्हू हांवें टेबल मूव केला आतां आमी येयले हिंगा हांचे चाडयता म्हाका गायज Guys, Mike हा काय बरो तो घेवन येवपाक जाता ना तो घराको दवरला आनी घराको यूज करता भायर सो गायज हांव तो मायक न्हू एक्चुली गेलोलो घराको यूज करपाक फ्लायटा लागून फ्लायट स्वतायताय म्हूण सो गायज थिंगा जेवणा येयलो कडेन लोक स्वतायता वचून म्हाका आनी गायज तेच भाशेन न्हू आमगेले It's nice. प्लॅटर ऑर्डर केलो ते येयले दाखयतो आली Yeah. So that looks nice. See? Looks really nice, but I don't know the taste. अजून टेस्ट केलो ना गायज बट आमगेले फर्स्ट स्टार्टर येयला आनी तो एन्जॉय करुयात चोया टेस्ट करुयात तुमकांय सांगया ओके केशें आहा तें सो गायज आलिशा सर्व करता आयज म्हाका एक्चुली हांव आलिशा सर्व करता स्वता Guys, usually our fish haba but it's quite nice. So it doesn't have skin. What do you think? No? So guys, first thing I tried them fish, Dogay I don't like na dogay. but fish bade ha guys, nice. So yeah, something try kiya barbu. म्हाका दिसता गायज न्हू हांवें फर्स्ट टायम बरी प्लेस चूज केल्या आय मीन आलिशान फर्स्ट टायम बरी प्लेस चूज केल्या सो गायज आतां आमी आमगेले स्टार्टर एन्जॉय करताय आनी माशोकता तुमकां मेळटा ओके सो गायज फायनली आमी स्टार्टर खायलो आनी स्टार्टर सारको पुसून खायला फर्स्ट टायम दिसता म्हाका आनी सांगपा म्हणल्यार गायज न्हू तांचें जेवण बरें आहा सारकें बेस्ट And honestly, we will never give you bad, like you know, like reviews, fake reviews. फेक रिव्यू केन्ना दिवपा ना स्पेशली जेवणा वता आनी फॉरगेट अबाउट द फूड द स्टाफ इज सो फ्रेंडली सो गायज हेंचो हेंगलें बरेचशें क्रिसमस ट्री केला तेणें बरो दिसता आनी हो बारीकसो तुमकां व्यू दाखयता हिंगा बसपाचो सिटींग अरेंजमेंट आनी तेच मध्ये हेंचो आलिशा बसून आहा मदें आपण बसून आहा जंय रायट या दॅट्स फॉर मी थँक यू Thank you. So you haven't finished with the starters? Yes, yeah. We'll order main. Yes, yeah. So guys, it's finally time to order main course. So main course हांव चूज करतलो आनी हांव ऑर्डर करतना सारकें सेन्सिबली ऑर्डर करतलो दोगांयकूय लायक जाता ते भाशेन ओके Guys, आणि मेळना ते आमचें guys. It's a tangy flavor. It's tangy, yeah. तो गायज आतां आमी फायनली ऑर्डर करताय आनी वेट्रेस म्हाका ऑर्डर करूंक लायता आय मीन वीच इज व्हेरी स्पेशल आनी फेमस लॅम रारा ओके आनी तितून मातशें टँगीनस आहा बीट टँगी आनी टँगी म्हणल्यार म्हाका लायक जाता आनी आलिशाकूय लायक जाता सो वी गॉना ऑर्डर दॅट वन एंड वी गॉना ऑर्डर बटर गार्लिc naan. Rice and chicken as chicken. No, we're gonna go for only lamb. Avoid chicken for now. Because we had like So guys, lamb rara order kariya, butter garlic naan, and one portion of rice please. So guys, lamb rara is spicy. Let's see how it is, okay? yeah. So you want one spicy one, yeah? Yeah, yes, please. Thank you. Thank you. So guys, finally आमगेले जेवण येयलें आनी चोवपा शकता आमगे जेवण येयलो ना
आणि आता आम्ही जेत आहे आमगे डिनर करतोय आणि केसा हलवले ते तुमका आम्ही मागे सांगते ओके. सो गाईज आम्ही फायनली आमगेलो डिनर केलो आणि आलिशान खंय आपल्या डिझर्ट ऑर्डर केला. किती ऑर्डर केलं तुझे? सो गाईज आलिशान खंय आपल्या रसमलाई ऑर्डर केल्या. सो चोया रसमलाई कशी आधी आणि तुमकां दाखवूया. येस हांव सारको फूल आणि जेवण बरें एन्जॉय केलें. चोया आलिशागे रसमलाई कशी आधी. ओके सो गाइस फायनली आलिशा गेली रसमलाई येली. सो या टेस्ट लागत ती आलिशा टेस्ट कोण सांगता तुमकां ओके. सो गाइस चो या टेस्ट करूया आणि टेस्ट लागती. गाइस बरी लागली मस्त आहे का? गाइस बरी हा नाईस. सो गाइस आम्ही फायनली न्हू आमगेलो डिनर केलो आणि आलिशान आपल्या केलेली रसमलाई ऑर्डर हांवें मातशें टेस्ट केलो ती रसमलाई बरी आहा आणि तुमचं चोयला आसता तुमकां सांगिल्लो आसता हांवें रसमलाई आणि आलिशाकूय लायक जाल्या नो गाइस. सो गाइस फूड जेवण न्हू तेंगेलें सारकें बरें आहा टेस्टी इवन डिझर्ट लायक रसमलाई व्हेरी टेस्टी. आणि गाईस आणि काय ना उरला तुम सगळी चोयला आसतलें आणि तुमकां आमी दाखयला कित ऑर्डर केल्या कित ना कित खायला कित जेल ना तें तुमकां सगळें आमी दाखयलां ओके. सो गाईज आतां आमी बील पे करूया कित डॅमेज येयली ती चोया आणि मागीर तुमकां मेळया ओके. सो गाईज फायनली आमी पे केलें आणि आतां आमी घरा वचपाक हाल्ली. बट गाईज वयचने आदी न्हू तुमकां लास्ट टायम तुमकां आमी थँक्यू म्हणूंक सोदताय आणि थँक्यू म्हणून धाकटोसो चर्च करूंक सोदताय ओके. सो गाईज आनी एकदां सांगता तुमकां जे कोणें सबस्क्रायब केलें ना तेणें सबस्क्रायब करचें आणि तें बेल आयकॉन न्हू तेंय प्रेस करचें ओके. आणि प्लीज गाईज डू सबस्क्रायब ओके आणि बेलूय प्रेस करे आणि लाईक शेअर सबस्क्रायबूय करे ओके. गॅजेट रोकडी. थँक्यू थँक्यू. पे कर पयलीं. सो गाईज पयलें पे करुया आणि तुमकां दोन उतर सांगया ओके. सो गाईज फायनली न्हू म्हाका तुमकां चर्च करपा जाय आसलें आणि म्हगे चर्च करपा स्टायल सदांच दुसरीच. सो आय जस्ट वॉन्टेड टू से थँक यू गाईज फॉर सपोर्टिंग मी and watching my vlogs every day. And it means a lot to us. Honestly, thank you for all the support you guys give us. So cheers to that. Cheers everyone. Cheers. Once again, please do subscribe guys, okay? Thank you. So guys, finally आमगेलो डिनर जालो आणि आता आम्ही घरा वयताय आणि तुमकां आमी थँक्यू म्हणला चर्च केला आणि वयचने आदी गाईज हांवें आलिशा सांगलें लेट्स एंड अप द ब्लॉग हियर ओनली. व्हॉट यू से? Yeah. घर गेल्या न्हू तो आनी लांब जातलो कित्याक आलिशा उलयत तें थांबपाना आणि भाशण सांगतलें Guys, ओके. honestly, thank you so much for all the love and support. Okay. Guys, like you know, Mercy is more happy. And thanks for the new Yeah. subscribers as well who already subscribed. आणि इसरो नाका आमगे गिव्ह अवे ब्लॉगाचे कमेंट करपाक सांगपा तुम खुंयसून चोयताय ती ओन्ली बिकॉज आमकां इजी जातले नो. हय आमकां लिस्ट करपा न्हू बरें पडटलें इजी Okay. जातलें. प्लीज गायज जे कोणें गिव्ह अवे ब्लॉगाचे तो कमेंट केलो ना फ्रॉम वे ऑल ऑफ वॉचिंग. We don't have any requirements. Alright. All we are asking is comment on the giveaway vlog. Link घालतले description ह्या vlogaचे. So please वसाय तेजे आणि कमेंट करा आणि सांगाय तुम खुंयसून चोयताय ती. जाय जाणांक कमेंट घायलाय सो थँक यू फॉर दॅट. ओके गायज वन्स अगेन प्लीज ते गिव्ह अवे ब्लॉगाचे कमेंट घाले खुंयसून चोयताय ती ओके. And that's it guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. समजोता आयचो ब्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जालो आसता मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आणि सबस्क्राईब बी करे ओके. आणि ते बेल आयकॉन तुमकां हांवें दाखयलो तेय मातशें प्रेस करे ओके. समजोता तुमकां लायक जालो आसतलो मू आयचो ब्लॉग मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान. टिल देन गायज बाय.